नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी विशय कितें तें म्हाका दिसता हांवें सांगपाची गरज ना. त्या विशयाचेर आमी उलयतले. पांडुरंग बाब गांवकर आसात, जोयल बाब अफान्सो आसात, लौकीक बाब शिलकर आसात आनी विशय आसा तो गोंया भितर सद्याक चल्ला कितें. जोयल बाब सुरवात तुजे कडच्यान करता, कारण ह्या विशयाक सगळ्यांत पयलीं तुवें टच केल्लें आमच्या फाटल्या रावंड टेबलाचेर. तर 2 रावंड टेबल जाले आमची. आमी एक विशिश्ट विशयाचेर उलयतात, तो म्हळ्यार गोंया भितर जे कम्युनल डिजार्मनीचें वातावरण जालां तें. पयलीं आमी हिंदू मॉब पयली, मागीर आमी मुस्लीम मॉब पयली, मागीर आमी कॅथलीक मॉब पयली आनी आमगे भावना सगळ्यांच्यो हर्ट जायत आसात. कित्याक जाता हाका कारणां वेगवेगळीं आसात. विशय असो की सगळ्यांत कमी आनी ल्हान जी मॉब आशिल्ली ती मॉब आशिल्ली एक्टिविस्टांची, जे बाबडे ह्या गोंया खातीर झगडटाले. बाकी सगळी मॉब आनी तांचो जो नंबर आसा तो एक्टिविस्ट जे गोंया खातीर झगडटात तांची जी मॉब आशिल्ली ताचे परस चड आशिल्लो. सो जोयल बाब, तुमी ह्या एकूण वातावरणा कडेन कशें पळयतात? Pramod, last time I had spoken about the same issue, touched upon it a little bit. आणि तेन्ना तो सुरवात जाल्लो. एकूच गजाल तेन्ना हांवें म्हणिल्ली आनी आय वॉन्ट टू रिपीट इट अगेन. मे बी एट हायंडसायड वी मस्ट अंडरस्टँड दॅट समवेअर वी नीड बेटर क्रायसीस मॅनेजमेंट. वेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रायसीस मॅनेजमेंट मिन्स रिलिजियस कॉन्फ्लिक्ट जे आसा तेजेर आमकां एक मॅनेजमेंट करपाक एक मातसो आमी फाटीं पडले इन टर्म्स ऑफ द एंटायर मेशिनरी from the, I can say, the government side. This could have been resolved if we had to handle it a little better, maybe a little earlier, and try to resolve issues in the best possible manner so that religious sentiments do not reach to such a level of where people come on the street and then it escalates into some kind, because the consequences could have been catastrophic. It would have been huge, where people would get into like communal violence and that kind of a sort of a thing. So thankfully we are a very communal harmony kind of a state, where we are known for communal harmony, a state which is known for its peace, and we lived by that. Even in this tough times, I know how the church has come out and called for peace. Various leaders, various senior leaders, even political leaders have come out, activists have come out and called for peace. So that was a very good sign. But over and above, yes, there are lessons to learn. Maybe going forward, this should not have happened. This kind of a critic on each other's religion should have been avoided. Correct. Yeah. And Absolutely. Yeah, and should have been avoided. And we could have handled it much better, as I have said again. We could have handled it much better, where immediately on day one itself, if there should have been a call that saying that yes, this cannot be excused. Yeah. पांडुरंग बाब, हो जो विशय आसा न्ही, हांवें मॉबाची सायज कित्याक सांगली. आमी 3 मॉब पळयल्यात फाटले 2 आठवड्या भितर, आनी 4थी मॉब जी आसा ती गोंया खातीर झगडपाक गेल्ली आनी ताची संख्या सगळ्यांत कमी आशिल्ली. पण इशू जालो, इमोशन्स फ्लेअर अप जालीं, कोर्टात आतां जामीन दिवपाक न्हयकार दिला, अशी फाटभुंयेचेर आमी आसात. कितें चल्लां गोंया भितर आनी कितलें अस्वस्थ वातावरण कित्याक? एक गजाल प्रमोद, फाटले फावटी आमी डिस्कस केल्ले जुलुसाचे वयल्यान बोवाळ जालो. ताच्या पयलीं आमी केन्ना एक 4-5 म्हयन्या पयलीं छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्या वयल्यान जो वाद जाल्लो ताचेर डिस्कशन जाल्लें. अशें सगळें जर चित्र पळयलें जाल्यार आयज परत आमी भोंवन पावले सेंट झेवियराचेर. हे सगळे जर गोश्टी जर पळयल्यो जाल्यार मुद्दाम पर्पजली काय खबर ना, पूण कोण तरी म्हणजे कितें तरी एक अदृश्य शक्ती आसा जी गोंयान कम्युनल हे डिस्टर्बन्स करपाक सोदता अशें दिसपाक लागलां अशें. सो पूण गोंयकार खूब हुशार. आमी सदांच म्हणटा, आमी पंडीत जवाहरलाल नेहरूले म्हणून दवरला गोवा के लोक अजीब. गोंयकार खऱ्यांनीच अजापाचे आनी खूब हुशार. हे कसल्याच हेका बळी पडचे ना आनी कसलोच हे जावपाक दिवचे ना. हें आमी दर खेपे जी आंदोलनां जाल्या किंवा जे लोक मोर्चा घेवन किंवा रास्ता रोको करपाक देंवला तेन्ना पळयल्या. ही घटना जी आसा आतांची, ती सुभाष वेलिंगकर हांच्यांनी सेंट झेवियराचे DNA टेस्ट करची अशी जी मागणी केल्ली आनी ताच्या उपरांत जो बोवाळ जाला पळय, ती खरें म्हटल्यार वेलिंगकरान ते करपाकूच जायना आशिल्लें. म्हणजे वेलिंगकराचें योगदान मोठें आहा, तुज्या RSS खातीर तुजें योगदान आसा,
भारतीय जनता पार्टी खातीर आसत. पूण गोंयची शांतताय बिगडावपा खातीर अशा प्रकारचे विधान ताच्या कडेन येवपाक जायना आशिल्लें. सो ताच्या उपरांत पुलिसांनी आपलें काम केलें. जशें बॉलमॅक्स फादर बॉलमॅक्साचेर जशें IPCच्या अंडर केस जाल्ली तशीच हेजेर BNSच्या अंडर केस जाली. दोगांयची सेक्शनां सेम आसा. सो मागीर वेलिंगकर गेलो कोर्टान. सेशन कोर्टान ताका हें केला, बेल रिजेक्ट केला. तो हायकोर्टाक वयतलो. पूण हे सगळें जर पळयलें जाल्यार अशें म्हाका दिसपाक लागलें की मॉब ते क्रिएट म्हणजे मॉब हे हाडून पुलिसांचेर प्रेशर हाडप असो प्रकारचो हो विशय चल्लो काय कितें. आनी वेलिंगकराच्या लॉयरान सुद्दां कोर्टान सांगलें की ही झुंडशाही म्हणून ही लोकशाही न्ही, ही झुंडशाही, ही जी मोबोक्रासी आसा म्हणून. हे म्हाका दिसता प्रुडंटांनी ती काल ब्रेक केली स्टोरी. हो मॉब हाडून पुलिसांचेर प्रेशर हाडप, सरकाराचेर प्रेशर हाडप, ह्यो गजाली जाल्यो काय कितें फाटल्या 2-3 दिसान. जाल्यार हांव म्हणन की हय हो प्रकार जालो. आनी तो करपी कोण तरी लोक आशिल्ले. आनी जेन्ना मडगांव जे एज्युटेशन करपी लोक आशिल्ले तांच्यांनी सांगलें की आमचो कोण तरी मिसयूज करता पॉलिटिकल पावर अशें आमकां दिसता म्हणून. ते सारके आशिल्ले. तेन्ना कळ्ळें की लोकांक आतां ते रियलायज लोक जाले म्हणून. कारण जें आंदोलन फाटलें तूं म्हणटा अशें गोंय वाचोवपा खातीर जे लँड कन्वर्शना खातीर जें आंदोलन सुरू आशिल्लें तेजें लक्ष डायवर्ट करपा खातीर हे केल्या काय कित्याक हो दुबाव एक्टिविस्टांक आशिल्लो. आनी लोकांनी तें मान्य केलें आंदोलकांनी मडगांवच्या आनी ते लोक सायटीक सरले मागीर आंदोलन दुबावाचेरूय ना. दुबाव हो एक गजाल जाली. डायवर्शन आनी डायवर्शनाचें उलोवयाच ना न्ही. मुगेलो मूलभूत मुद्दो जो आसा तो बेजीक गजाल की आमी खंयच्या विशयांचेर भायर सरतात. एक्झॅक्टली. आनी ताजेर आमी फाटल्या डिबेटान उलयल्ले की आमी हे सगळ्यांनी आमी जर गोंय राखपा खातीर फुडें येवपाक आमी गोंय राखपा खातीर भायर सरप. आमी हे नाका त्या गजालीचे किजिलो करपाक लागले. आनी ह्या गजालीक प्रमोद खूब वर्सां जालीं. लक्ष्मीकांत घेवन वतले सर्गेस्त लक्ष्मीकांत बेब्रेचे बूक आसा कॅथोलिकांचे भारतातील धर्मप्रसाराचे मार्ग म्हणून खूब ओल्ड बूक. ते हालीं परत ते रिप्रिंट केला. ते वाचल्यार कळटलें की 400-500 वर्सां पयलीं ज्यो गजाली घडल्या त्यो पळयल्यार आमी एकूच जावपाचे न्ही कोण. म्हणजे क्रिस्तांव आनी हिंदूंनी उलोवचें न्ही म्हणूनय प्रेशर आशिल्लो तेन्ना. हे बाकीचे सोडूनच न्ही. सो पूण हे सगळें आतां ना न्ही. काळ गेला. आमी 400-500 वर्सां पयलींच्यो गजाली घेवन जर आतां जर एकामेकाची तकली फोडपा लागले मागीर आनीक तुगेले आमी कसले गोंयकार. आनी गोंयकार हे मान्य करनात. प्रमोद हे गोंयकार मान्य करनात म्हणून आमचो गोंय बरें. म्हणून गोंय अजून मेरेन बरें आहा. लोक एक म्हजी सादी गजाल आहा की गोंया भितर एक अस्वस्थतेचें वातावरण आसा. ताका कारणां खूब आसतलीं, वेगवेगळीं आसतलीं. ही जी अस्वस्थता आसा हो जो असंतोश आसा तो आतां बारीक सुद्दां जरी स्पार्क कसो पेटलो न्ही जाल्यार तो भग्ग करून व्हडलो जाता. आनी ताजेंच रूप आमकां सद्याक दिश्टी पडटा काय कितें असो म्हाका प्रश्न पडटा. वायट दिसता एक्चुली अशें स्टेटमेंट येयले एकामेकाचे रिलिजना अगेन्स्ट आनी एकदम असो भडको उठटा म्हणून. एक्चुली आमी जेन्ना म्हणटा आमी गोंयकार सगळे एकामेकाक सांबाळून रिस्पेक्ट दिवन रावता तेन्ना कोणी खंयच्याय मनशान असो स्टेटमेंट केलो जाल्यार ती स्मार्टनेस ती सेन्सिटिवनेस लोकां कडल्यानूय येवपाक जाय. आनी की आमी हाका बळी पडचे ना. कोण तरी बाबा तीड लावपाक प्रयत्न करता जाल्यार ते बळी पडचे ना असो एक स्मार्ट हें एप्रोच आसपाक जाय लोकांचो. पण आमी जे जुलुसा वेळारूय पयले ते कशे त्या टायमार कशे भायर सरले दोनी वटेचे ग्रूप. आमी मागीर जे वेलिंगकरान स्टेटमेंट केलो तेजे वेळारूय पयले. पण तेजे उपरांत आमी ते डिस्कस फाटल्या रावंड टेबलार करताले की हे लोक एजिटेशना टायम मेन गोंयच्या एजिटेशना टायमार खंय आसता काय म्हणून. पण आमकां जो क्रावड मडगांव दिसलो आनी ते एक मातशे दुसरे वटेन वयता अशें दिसतकूर आमकां दोन मेजर हे स्टँड पळोवपाक मेळ्ळे. एक जे खरे एक्टिविस्ट इतले वर्सां पासून झगडटा ती सबिनान थंय स्टेटमेंट दिलो. ते क्लावड आसले, डॉक्टर ऑस्कर आसले की बाबा आमी डिस्ट्रॅक्ट जावं जायना, आमकां एक वेळ डिस्ट्रॅक्ट करपाचो प्रयत्न आसपाक शकता, आमी हांगसर फाटीं सरपाक जाय. म्हणजे जरी वाद निर्माण जाला, जरी वेलिंगकरा कडल्यान स्टेटमेंट जाल्यार तरी आमी एक स्टेप फाटीं घेवपाचें ते उलयले. ते करता आसतना तेन्नाच चर्चीचे कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस जी बॉडी आहा चर्चीची तेणी स्टेटमेंट इश्यू केलो की ऑथॉरिटीनी ह्या इन्सिडेंटाचेर एक्शन घेवची. पण आमी खंय तरी डिस्ट्रॅक्ट जावपाक जायना. गोंयचे जे बाकीचे विशय आहा लँड कन्वर्जन बी सगल्यो गजाली आहा तेजेर खंय आमी डिस्ट्रॅक्ट जावचे न्हू तो प्रयत्न आसपाक शकता. आनी थंय मातशें रिस्ट्रेन करा म्हणून डायरेक्ट एक्चुली चर्ची कडल्यान एप्रिशिएट करपाचे असल्या टायमार जेन्ना तेंच्यो भावना चड दुखयल्यो असल्या टायमार जेन्ना स्टेटमेंट चर्ची कडल्यान येता एप्रिशिएट करपाक गजाल की गोंयचे विशय म्हत्वाचे आहा थंय आमी नॉट मिस्टेकन म्हाका दिसता RSSन स्टेटमेंट इश्यू केला डिस्टन्सिंग संघ फ्रॉम वेलिंगकर स्टेटमेंट. हरशीं तशें वेलिंगकर बाब हितून ना डायरेक्ट ना तेंचे दुसरे संघ ते चलयता भारत माता की जे म्हणून.
पण काल तेंच्यांनी फोंड्या प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें की ह्या विशया कडेन संघ तेंच्या बरोबर ना म्हणून आनी ते ताका सपोर्ट करिना आनी थोड्या ग्रुपा कडल्यान तेजे पासून ह्या विशया पासून पयस रावपी स्टेटमेंट येयल्या. व्हेरी इंटरेस्टिंग जॉयल बाब की ऑब्वियसली वातावरण तापता तेन्ना तें थंड करपाच्या दृश्टींतल्यान प्रयत्न जावंकच जाय. पण आमी 3 अशे घटक पळयले. आमी आतां पॉझिटिव्ह गजाली उलोवया. गोंयकार न्ही आमी, सो आमी जे गोंयकारांनी गोंयकारपण दाखयलां ताजेरूय उलोवया. पयली गजाल म्हळ्यार एक्टिविस्टांची त्या दिसाक जाल्ली मिडिया ब्रिफींग. तातूंतल्यान पयलो मॅसेज गेलो की बाबा डिस्ट्रॅक्ट जायनाकात, कितें चल्लां तें समजून घेयात. दुसरो चर्चीचो कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस अँड पिसाचो तो म्हाका दिसता व्हेरी सिग्निफिकंट प्रेस नोट. आनी तिसरो काल संघान घेतिल्ली प्रेस कॉन्फरन्स की बाबा वी आर डिस्टन्सिंग फ्रॉम दीस स्टेटमेंट. ह्या स्टेटमेंटाक खंयच तुमी संघा कडेन अटॅच करनाकात म्हणून. पॉझिटिव्ह गजालीची उलोवया. ह्यो 3 गजाली आमकां कितें सांगतात? Pramod, they are very good. I mean, they are very positive. All three are very positive. But पहिले म्हणल्यार activists coming together and saying that this is a attempt to distract. I, Pramod, slightly disagree on that for a simple reason that see, we no longer live in Gandhian times. तूं एक religious कितें तरी provoke करतलो आनी ओगी आमी बसून रावतले ना आमी चाळोवचे ना म्हणून. Although the call is like that we should ignore. The church also says that we ignore. Okay, we ignore it and move forward because Saint Francis Xavier as a saint is much higher than all of these discussions. So तरी लोकांचे भितर ते जो सेंटिमेंट आसा तो चाळवतलोच. ओके, कितलोय तूं सांगलो जाल्यार चाळवतलोच. सो when you say that okay fine give everything up because this is something to distract the larger issues, I disagree on the simple count that जे land issues asa, people cannot be short-sighted, so short-sighted that they ही चळवळ जाता रिलिजनाची that will last you for maybe a week or so. Okay, whereas land issue will be there for years or Correct. years and years together. So that the question of distracting, and maybe these distractions will come and go, whether it Correct. is religion or something else will come and go, but you cannot concede or conclude that this is a move to distract, a deliberate move to distract. I agree with you on one thing, Joel Bab, ki there was no deliberate attempt to distract. Yeah. It was a yeah. spontaneous Yeah, reaction. yeah. बट त्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शनांतल्यान म्हाका दिसता एक गजाल जी जाली की फाटले 2 आठवड्या भितर ज्या तरेन लोक रस्त्यार देंवलो वेगवेगळ्या धर्माचो Correct. वेगवेगळ्या कारणां खातीर देंवलो की सगळ्यांक दिसपा लागलें Yeah. की जो मेन इशू आशिल्लो तो आउट ऑफ फोकस वता म्हणून. And Pramod, land issues are so huge. I mean, they are huge and they are a complete different segment altogether. Here is a complete religious emotion which is at play. And there, it's the land which is at the heart of the issue. So you can't mix those two. Yeah. Very soon after this is resolved, definitely people will go back and cling on to the land issues. Point number 1. Second point is the church also played a very important role in immediately saying that calm, peace, Yeah. let peace prevail and all. Very, very good. One thing which is a little distracting is Father Bolmax has become the template. That should not have been. Because when you consider that, okay, fine, whatever action we are taking, we will take on the lines of what we had taken during Bolmax time. I completely disagree because for a habitual offender, you cannot apply that template. For a person who has already offended once, twice, and then you are saying, no, whatever we have done, I mean, that is unfair, completely unfair. That you should set a deterrent there saying that, no, this is not acceptable. Beyond this point of view. हय पांडुरंग बाब, तुम्ही हे मान्य करतात तिन्ही घटकांनी इशू केल्ले स्टेटमेंट्स हेल्प्ड इन कायंड ऑफ कामिंग डावन द सिच्युएशन. आणि दुसरे जे जॉयल बाबान काडले मुद्दे म्हाका सगळ्यान बरें एक दिसलें ना तुवें फावट की फादर बॉलमॅक्साक ही अंडरस्टूड द सिच्युएशन आनी तांणी आपूण जी फाटली मिस्टेक केल्ली ती तो रियलायज जाली आनी तातूंतल्यान ताणें सांगलें की आमी एकामेकाच्या धर्माक वचत अशें कितें करपाक जायना. आनी ताणें एक सगळ्यांक गोंयकारांक आवाहन केलें की उलो मारलो की आमी हे जे गोंय राखपाचो विशय जो आसा न्हू थंय आमी एके कडेन येवपाक जाय, एकठांय येवपाक जाय आनी आमचें डायवर्ट जावपाक जाय म्हणून. म्हाका दिसता बॉलमॅक्साक छत्रपती शिवाजी महाराजू सारको कळलो आसा आतां जो स्टेटमेंट तेणें जो केला तो पळयल्यार. कारण हिंदू खातीर कशें आहा जसं जॉयलान सांगलें की ओल्ड गॉड साहेब व्हडलो म्हणून तसो हिंदू खातीर छत्रपती शिवाजी महाराज अबाव इज एवरीथींग म्हणजे तेका आनी हें ना
तशें ते हिंदूंचे म्हणून ते हिंदूंच्या भावना जेन्ना दुखावतात पळय पूण तेन्ना अशा पद्दतीचे असो मॉब जो काल तयार जालो फाटल्या 2-3 दीस तसो मॉब शिवाजी महाराजाच्या जेन्ना अवमान केल्लो बल्मेक्सान असो जेन्ना आरोप हेचेर जालो तेन्ना अशा प्रकारचो मॉब येवंक ना पूण हो मॉब आतां फर्स्ट टायम हे एका पळयलो हांवें म्हणजे फाटल्या कितक्याच वर्साच्यान की एकाच्या धर्माच्या विशया वयल्यान अशा तरेचो मॉब तयार जाता आनी तो कांय जाग्यार मॉब पॉलिटिकल लोक घुसताले ते लोकांक कळ्ळें मागीर आनी लोकांनी मागीर भितरल्यान लोक विड्रॉ जाले पूण मागणी बरोबर आशिल्ली की एक्शन जावपाक जाय वेलिंगकराचेर म्हणून आतां वेलिंगकराक कळपाक जाय की आपूण जो संघ उबो केलो इतकी वर्सां आयुश्य खर्ची घालून स्वताच्या लक्ष घालून ना तेणी तेणें सगळें आयुश्यच आपले खर्ची घातले आनी संघ उबो केलो तो संघ ताच्या वांगडा आयज ना तो म्हणटा की आमकां वेलिंगकर लागना वेलिंगकर जे उलयता ताचे कडेन आमी सहमत ना म्हणून सो वेलिंगकरांनी समजून घेवपाक जाय की बाबा रे आपूण कितेंय उलोवपाक जायना कोणाचो दुसऱ्याचो इन्सल्ट जातलो अशा प्रकारची गोश्टी करपाची गरज ना आतां कदाचित वय ते जाले आसतले आनी तो उलयलो आसतलो बीन पूण म्हाका आजून अजाप दिसता की तो सरेंडर कित्याक जायना किंवा इन्व्हेस्टिगेशनाक कित्याक येना हो एक भाग आसलो दुसरो भाग बॉलमॅक्साचेर जी केस घातलेली आनी जी वेलिंगकराचेर केस घातली ती केसीचे हे सेम आसा तेन्ना IPC आशिल्ली आतां BNS आसा सेम सेक्शन सेम आसा आनी दोगांयची पनिशमेंट जी आसा ती सिमिलर आहा दोनूय वाटेन सो म्हाका दिसता की जे पद्दतीन बॉलमॅक्सान अप्लाय केल्लो बेल तोच रायट वेलिंगकराकय आसपाक जाय सो वेलिंगकरांनी अप्लाय केला म्हाका खंय इनजस्टीस जाला किंवा हे हितून कितें तरी पार्सलिटी जाता अशें म्हाका दिसना कारण फर्स्ट डे जी FIR फायल जाल्या पळय ती तेन्नाच सगळ्यांनी आपलें एज्युकेशन विड्रॉ करपाक जाय आशिल्लें आनी पुलिसांक आनी कायद्यांक कोर्टाक एक्शन घेवपाची हे दिवपाक जाय आशिल्ली सो म्हाका दिसता की आमी डेमोक्रेसीचेर इतले हे दवरपाक जाय विस्वास की पुलिसांक आतां कितें आतां फुडलें करून दे तो आमचो मॉबाचें काम न्ही प्रेशर घालपाचें कोर्टाक कितें आहा तें करून दे हें आमचें काम न्ही कोर्टाक हेका अशीच शिक्षा दी म्हणून सांगपाची कोर्ट डिसायड करतलो कितें आहा तें फेर एक वयाच्या हितूंतल्यान बी स्टेटमेंट जालो असो कारण वेलिंगकरा कडल्यान कारण तेणी कांय दीस पयलीं म्हणजे एक 2-3 म्हयन्या पयलीं आमकां स्टेटमेंट दिल्लो की आपूण सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर पुस्तक बरयता तेजी जी तेन्नाची तेजी जी सायड आहा ती आपल्या कडेन खूब डॉक्युमेंटेशन आहा आनी ते आपूण उजवाड ते आजून रिलीज जावना दिसता म्हाका पूण पुस्तक खंय तरी कॉपीज भायर अशें दिसता सो तेणी जो स्टेटमेंट स्लीप ऑफ टंग बी असो कांय जावना तेणी त्या थंय गेला त्या स्पॉटाचेर आनी तो स्टेटमेंट तेजे कडल्यान येयला आनी पूण आनी एकूच एड करपाक सोदता आमी जे पयलीं सुरवात स्टार्ट केल्ली हेच लोक गोंयच्या विशयाचे एजिटेशनाक येयना आतां हरशी टेस्टींग टायम आहा ह्या विशयाचेर जशे मडगांव लोक जमले खूब कडेन लोक जमले आतां ह्याच विशयाचेर गोंयच्या विशयांचेर जर उलो मारले जाल्यार ह्या लोकांनी खरें येवपाक जाय येयले ना जाल्यार म्हणपाचें विशयाचेर आसा की फाल्यां हिंदू मुस्लीम आनी आमचे क्रिश्चन भाव सगळे जाण जर एकठांय आयले जाल्यार कितें जातलें फाटल्या 2 आठवड्या भितर जो रस्त्याचेर क्रावड देंवला भावना दुखवल्यात म्हणून कळ्ळें तुका जुलूस नाका म्हणून किंवा आमकां जुलूस काडपाक दियात म्हणून हे हातूंतले 50% लोक सुद्दां जर त्या एजिटेशनाक आयले जाल्यार क्रावड केदो जातलो खबर आहा तुका आज मेरेन गोंया भितर जेदी व्हडली पॉलिटिकल सभा लोकांक पयशे दिवन जे हाडटात आनी बसयतात न्हय ताज्या व्हडली तुगेली गोंया खातीर गोंय राखपा खातीर सभा जातली एके दिसान विशय चडीक लागतलो गव्हर्नमेंट एके दिसान जाग्यार येतलो सामकें म्हाका खरेंच दिसता केन्ना केन्ना वी आर फायटींग फॉर रॉंग कन्वर्शन म्हणून कळ्ळें तुका इट इज अबावट वी आर कन्फ्युजींग समटायम आमगे कन्फ्युजन जाता रिलिजियस कन्वर्शन आनी लँड कन्वर्शन मदीं आमी रिलिजियस आनी लँड विसरता आनी कन्वर्शनूच उरता आनी आमी करता घुसपागोंदळ सगळो कळ्ळें तुका जय बाब शूड वेलिंगकर सरेंडर I think yes, Pramod, there is no doubt about it because what happens. Or he should exercise his democratic right of going to the High Court. Yes, he can do that also. I mean, No, he nobody can stop. He can do, but किती करपाक ideally, I think he should have surrendered and let the law take its own course. But evading arrest or evading questioning from the police, I mean, doesn't go well. That means he is not up to just or explain himself before the police. He is evading questioning. So basically, when you are saying that okay, you've got something to hide, then you don't want to face the law. So I think, in my opinion, that he should have either have exercised one of the two options: either go to move the higher court, or surrender before this court and face the question. Yeah. तिसरी एक ऑप्शन आहा ते मागीर आपली स्टेटमेंट फाटी घेवप. Yeah, obviously, but now that it is legal course is unfolded, I mean that will be of academic relevance because then again. मुगेले सादी म्हाका बरोबर काय चुकते पांडुरंग बाब तुमी सांगचें की एक तर जर सामकें तूं म्हणटा तशें पुस्तका खातीर अभ्यास बी करून जर तें स्टेटमेंट केलां जाल्यार यू आर आयडियोलॉजिकली फर्म ऑन दॅट स्टेटमेंट न्ही जाल्यार सरेंडर जावपा जाय बरोबर
म्हाजी इमिडिएट आयडियोलॉजिकली जर तूं स्ट्रॉंग आसा सरेंडर जावपा जाय देन यू कॅनॉट इवेड क्वेश्चनिंग देन यू कॅनॉट इवेड हें तुगेलें म्हाका काल एकट्यान बरें एग्जाम्पल दिल्लें कळ्ळें तुका एग्जाम्पल हांगा लागू जायना रे बट ताणें जस्ट आयडियोलॉजिकली मनीस जेन्ना क्लियर आसता तेन्ना कशें आसता कितें म्हणपालो भगत सिंगान वचून बॉम्ब उडयलो आनी तो तुगेलो बेला एप्लाय करपाक गेलो ना न्ही काय म्हण तो सरेंडर जालो कळ्ळें सो फायनली जेन्ना तुगे आयडियोलॉजिकल कमिटमेंट आसता तेन्ना तुवें वचून कायदो फेस करपा जाय ऑर तुवें स्टेटमेंट फाटीं घेवपा जाय आतां तिसरी गजाल हायकोर्टाक वचपाची म्हणटा ती आहा तो एक कायदेशीर मार्ग तूं आतां सगळें एक्सरसायज करपाचो अधिकार सगळें आसा तूं कितें दिसता कितें करचें वेलिंगकर सरान म्हाका आतां तुवें जो पयलो क्वेश्चन जयाला विचारलो हो जर म्हाका विचारलेलो की सरेंडर करचें काय म्हणून जाल्यार म्हाजी इमिजिएट रिएक्शन जी आसा म्हजी की हांव हय म्हणटलो आशिल्लो पूण जो आमी मार्ग फादर बॉलमॅक्सान हें केल्लो की सगळ्यांक रायट आसा न्ही कोर्टान वचून एंटिसिपेटरी बेल घालपाचो तोच मार्ग हेणी घेतला वेलिंगकरान रॉंग कांय ना आतां पळया न्ही जर कोर्टान ताका जर भायर मारलो रिजेक्ट जाल्लें सुप्रीम कोर्टान वयतलो म्हणटा आपूण समज तो गेलो जाल्यार मागीर सरेंडर जाता कारण ते सरेंडर जावचें पडटली ही पयली गजाल दुसरें जर तूं खरें म्हणजे नैतीक हेतून जर पळयलें तुवें जाल्यार जेन्ना आपूण एखादो स्टेटमेंट करता आनी हे बगलाड आंगार घेता तेन्ना ते फेस करपाचें हें आसपाक जाय आनी वेलिंगकर आमी जाणा आशिल्ले की वेलिंगकर येतलो म्हणून कितें आहा तें करा म्हणून पुलिसांक सांगतलो म्हणून वेलिंगकर येवंक ना हो एक व्हडलो शॉकींग हें अपेक्षा भंग बी जालो अपेक्षा भंग म्हाजो न्ही लोकांचो जालो लोकांचो अपेक्षा अशें कित्याक काय म्हणून पूण टॅक्निकल कायद्याच्या दृश्टीन पळोवपाक गेल्यार ताका रायट आसा सामकें सामकें हांव टॅक्निकलिटीचेर कांयच उलयना कारण टॅक्निकली ही इज वेल विदीन इज रायट टू अप्लाय फॉर बेल बील मुगेलें इतलेंच की बाबा 2-3 मार्ग न्ही हे सारके एक तर तुवें सरेंडर जावप आनी सांगप की ना आपूण आपल्या स्टेटमेंटाचेर ठाम आसा जाचेर अजून मेरेन तरी वेलिंगकार सर ठाम आसा सो सांगपाचें की हांव ठाम आसा आय एम फेसिंग युअर क्वेश्चनिंग हे पळय आपल्यालो इतिहास हो पळय आपल्यालो अभ्यास तोय बी पुलिसांक वाचपा लावपाचो की बाबा पळया म्हणून हो खरें गुन्यांव ठरता काय ना तो कोर्टान आर्ग्युमेंट जालें हय वेलिंगकर सराच्या एडवोकेटान म्हटलें ही झुंडसाई आनी तितूंतल्यान धोको आसपाक शकता म्हणून एवॉयड केलें येवपाचें असो हें जालो सो म्हाजो पयलें हें कितें वेलिंगकर सारके मनीस क्रावडाक केन्नाच्यान भिवपाक लागले ते क्रावडान आसपी मनीस आनी तेजोच असो तो पुलीस स्टेशनार वयता म्हटल्यार 1000 लोक भायर उबो आसतलो आयच्या दिसाक सुद्दां आनी एक मॉब तयार जालो पुलीस स्टेशनाचे भायर सो तेणी पयले जे 2 घरा कडेन नोटीस हाडून मारले सुद्दां तेन्नाच तेणी खरें वचपाक जाय आसलें की तो स्टेटमेंट दिवपाक जाय आसलो आनी आतां जरी एंटिसिपेटरी बेल तेंची रिजेक्ट जाल्या तो खंय डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडन्स वा असल्यो कांय गजाली ना तितून वचून स्टेटमेंटूच दिवपाचो आनी एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट जाल्या म्हणून अरेस्ट जावपाकूच जाय असो ना स्टेटमेंटाचेर गजाली सुटपाक शकता म्हाका दिसना तेणी हायकोर्टाचे लिगल ताका कोण एडवायज करता आनी ते हायकोर्टान अपील बी करतले ती वेगळी गजाल पण आतां सुद्दां जेन्ना मॉब थंड जाला कोण रस्त्यार ना हे टायमार तेणी खरें आतां पर्यंत पुलीस स्टेशनार वचपाक जाय आसलें आपलो स्टेटमेंट दिवपाक जाय आसलें आनी फेस करपाक जाय आसलें अजून पर्यंत कित्याक वचून तांकां खबर बट वेलिंगकर बाबाचो एक्चुअली तेणी पयल्याच नोटिसीक वचपाक जाय आसलें क्रावडाक भिवपी तो मनीस आसत ना आमी आतां पर्यंत तेंचे करियर हें पयलां फूल तेजो आयुश्य पयलां क्रावडाक भिवपी मनीस तो आसतना तेणी एक कोर्टान जें म्हटलें म्हाका तें पटलें ना की क्रावडाक भिवना पूण येयलो ना म्हणून ना दोगांच करता रे केन्ना केन्ना अशें आर्ग्युमेंट कोर्टा भितर तांचे वेगवेगळे उद्देश आसतात करूं सो आमचें म्हणणें इतलेंच हांव आज थांबता इतल्याच कारणाचेर की मदींच हांवें सुरवात केल्ली की आमी मॉब खंय करची गोंयकारांनी हाची घडये आमचे निकश बदलचे पडटले म्हण कारण जेन्ना गोंय राखपाचो मुद्दो येता तेन्ना आमची स्ट्रेंथ खरी गरजेची आसता भावना बी दुखवतात हातूं भितर दुबाव ना पण ताका ती कशी वेंटिलेट करप हाकाय कांय मार्ग आसात दुसरी गजाल बाबा ज्या इव्हेंटाक हें स्टेटमेंट जालें तो इव्हेंटूय खंय तरी 400-450 वर्सां पयलींच्या रिलिजियस कन्वर्शनाक लागून आनी इन्क्विजिशनाक लागून आशिल्लो आनी सडनली आमी लँड कन्वर्शन विसरले त्या कन्वर्शनाच्या बोवाळांत अश्यो गजाली जावपाक जायनात कारण सुजाण सुज्ञ मनीस आमी एकूच गजाल बरी कितें मागीर चर्च आसूं RSS आसूं किंवा एक्टिविस्ट आसूं ह्या सगळ्यांनी बाबा रोखडेंच सांगलें की मातशें शांत जावया म्हणून ही बरी गजाल सो अजून पर्यंत तें गोंयकारपण आमच्या सगळ्यां भितर शाबूत आसा पण जशें पांडुरंग बाबान सांगलें दर आत्र्या पयऱ्याक जर आमी रस्त्यार देंवपा लागले ह्या विशयांचेर आनी लौकीक बाबान बरें सांगलें की गोंय राखपा खातीरच जर ही स्ट्रेंथ आयली एका दिसाक आमगे प्रश्न सुट्टले म्हणून सो ही जाणीव आमी दवरची फायनली ही लोकशाही लोक जें कितें करतात
आनी लोक ज्या जाग्यार आसात थंय राजकारणी पावतली, राजकारण्यांची धोरणां पावतली. आमी ही धोरणां खंयचे दिशेन व्हरतात ताजेरच आमचो फुडार अवलंबून आसतलो हें आमी विसरूंक फावना. इतल्याचेर थांबता. पांडुरंग बाब, जॉयल बाब, लौकीक बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पवित्रवाद स्टुडंट, नमस्कार. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरूं नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.